Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 186 पंचायतींच्या 1528 प्रभागांनी पंचांग खातीर मतदान बुधवारा जाता. मतदानाची सगळी तयारी पुराय. पोलिंग ऑफिसर वेंचणुकेची सामान सामग्री घेवन मतदान केंद्रांचेर वचपाक भायर सरले. मुक्त, सुरळीत आणि सुरक्षित मतदाना खातीर सुरक्षा व्यवस्था केल्या. आमचे सालसेटीन टोटल 3 रिटर्निंग ऑफिसर आसात. रिटर्निंग ऑफिसर वनाचे आमचे हांव पळयता आनी टोटल आमचे 97 वर 3 ऑलरेडी अनअपोज जाल्ले आसा आमचे आनी टोटल 82 पोलिंग बुथाचेर आमचे 94 डिसायड जातले. तो सेन्सिटीव बी कितें सेन्सिटीव ना. म्हाजे आरो रिटर्निंग ऑफिसर वनाची कांय ना सेन्सिटीव. तुमच्या अंडर कितले येतात? म्हाजे अंडर सगळे अकरा पंचायतीचे 97 टोटल बूथ. 97 3 ऑलरेडी अनअपोज जाल्ले आसा आनी 94ची चालू फाल्यां इलेक्शन जाता. 64 पंच आदींच बिनविरोध वेंचून आयल्यात. उरिल्ल्या 1464 पंचांच्या सुवातीक 5038 उमेदवार. फाल्यां बुधवार 10 ऑगस्ट गोंयांत पंचायतीच्या जनरल इलेक्शनाचे वोटींग जातले. आतां मेरेन जे फॉर्म घेतले तितून 64 पंच हे अनअपोज निवडून येयल्ले आहा आनी आतां हें इलेक्शन जाता ते 1464 ह्या प्रभागांत इतले पंचांच्या वेकन्सी खातीर जाता. 1464 प्रभागां खातीर 186 पंचायतींनी मेळून 45 बूथ असुरक्षीत, गंभीर आणि संवेदनशील निश्चित केल्यात. ह्या जाग्याचेर चड पुलीस फोर्स घाला. शुक्रारा 12 ऑगस्टाक दरेक तालुक्याच्या मुखेल शारांत मतमोजणी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.